2 वर्सां उपरांत सोमारच्यान 1ली ते 12वी मेरेन प्रत्यक्ष वर्ग सुरू जाले. विद्यार्थी, शिक्षक, पालक खोशी पळोवपाक मेळ्ळे. शाळा परत भुरग्यांच्या आवाजान गजबजल्यो. मार्च 2020त कोरोनाच्यो केशी वाडिल्ल्यान प्रत्यक्ष वर्ग तेन्नासावन बंद आशिल्ले. ब्रेस्तारा कोविड संदर्भांतल्या तज्ञ समितीन शाळा सुरू करपाक हरकत नाशिल्ल्याचें सांगतकर शिक्षण खात्यान रोखडोच आदेश काडिल्लो. स्कूल स्टार्ट हुआ, बच्चे ऐसे भी घर में स्टडी वगैरह करते नहीं, ऑनलाइन गेम्स गेम आई एम हैप्पी कि स्कूल स्टार्ट हो गया। और जिस तरह से स्वागत हो रहा है बच्चों का उसके लिए मैं क्या बहुत खुश है, बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। उपकारी आमी सरकाराचे की स्कूल स्टार्ट जाला, भुरगीं गेली 1.5-2 वर्सां अत्यंत बेजारलेली घरा कडेन. म्हाजे चली हांगा सेंट ट्रिजा स्कुलान शिकता वास्को, एकदम उत्साहान सकाळी 7ंकूच उठून रेडी जाला स्कुलाक येवपाक. खूब बरी गजाल आसा आनी थँकफूल टू द मॅनेजमेंट आनी गव्हर्मेंट जालें कारण 2 वर्सां उपरांत भुरगीं स्कुलान आयलीं आनी इट्स हॅपी टायम फॉर देम. आय थिंक शी इज व्हेरी हॅपी टू स्टार्टिंग इट्स गुड. ओनली they should do the alternative rather than doing this, it's what is that, chase manner kind of thing, 1 hour kind of thing. They should do it for alternate days, full day kind of 9 to 12 kind of. My school has started. Frustrated being at home and learning on the videos on this online is not easy for them. It's really tough and it's challenging for the parents also. Especially with one parent handling 2 kids, and we are just hoping that school will start again and with a proper way, like take the proper measures, and hopefully it is safe. And I'm not really sure it is safe right now. I cannot tell that, but it has to be started some point, So I'm just hoping their lives will be normal and they won't get frustrated sitting at home. That's more concern for the kids. They cannot sit at home and learn the things what they learn in the classroom, which is very important for them. So that's all I want to say. जे आयच्यान जी स्कुलां स्टार्ट जाल्या, जो सरकाराचो निर्णय आशिल्लो आमी स्वागत करता. भुरगीं तरी उमेदीन आसा, पूण आमचे पालकांनी बी आमकां बरो प्रतिसाद दिलो. जेन्ना आमकां सर्कुलर आयले तेन्ना आमी पीटीएची मिटींग घेतली आनी पीटीएचे मिटींगेन आमी सगळे हे प्रोटोकॉल जे आसा ते सगळे आमी गायडलायन्स आमी घेतले आनी आयज आमी सगळ्या भुरग्यांक आपयना. आयज आमी भुरग्यांक 5वेच्या आनी 6वेच्या भुरग्यांक आपयल्या. आज जी 5वेची भुरगीं आसा 2 वर्सां स्कुलान ना, 6थाची भुरगीं आसा तांकां चडशी टिचरांची वळख ना, म्हणून आमी आज म्हणजे जे आज वीक आसा तो आमी 5वेच्या आनी 6वेच्या भुरग्यांकूच आपयतले, जेणे करून ते सेट जातले स्कुलान. आनी मागीर दुसरे मंडेच्यान आमी सारके ऑल्टरनेट्स क्लासीस सगळे 5th to 10th पण आपूण आमी रेग्युलर क्लासीस घेतली. स्वागत कार्य तुम्ही एक पळोवन हाडल्याच्या फाटल्यान कितें अशें हाडलें ना, भुरग्यांक एक तरेचे आतां 2 वर्सांनी भुरगीं स्कुलान ना, तांकां भुरग्यांक एक स्कुलाचे अशें एट्रॅक्ट म्हणजे येवपाचें स्कुलाचें एट्रॅक्शन आसपाक जाय. टिचऱ्यो कशें पूण ते स्कुलाचे येवचे, म्हणजे तांकां स्कूल म्हणजे कितें कळचें, तांचे वेलकम. आनी आयज आमी बरो प्रोग्राम भुरग्यां खातीर स्पेशल दवरला. आमची पीटीए कमिटी आसा, आयज आमी क्लासीन बरे डेकोरेट केल्या क्लासीस आनी तांचे खातीर स्पेशल प्रोग्राम दवरल्या, स्पेशल एसेंब्ली दवरल्या, जेणे करून भुरग्यांक दिसचें की आयज आमी स्कुलान येता, कितें तरी आमच्या टिचरीन आमचे खातीर केलां अशें. रिस्पॉन्स आमकां बरो आसा. म्हणजे आमी पेरंट्सा कडल्यान पयलींच फोन करून बी सांगलेले पेरंट्सान आमकां कन्सर्न सुद्दां बरोवन दिला आनी बरो रिस्पॉन्स आसा. भुरगीं बरी खूश जाली. आयच्यान 1ली ते 10वी पर्यंतच्यो शाळा ज्यो आसा, डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन जो आसा त्या डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे आमी जे आसा ते सुरू केल्ले आसात. 1ली ते 4थी जे आसा ते स्कॅटर्ड मॅनर, म्हणजे 1ली ते 8वी स्कॅटर्ड मॅनरान आपयले, ऑल्टरनेट डेज. आयज अर्दे भुरग्यांक आपयल्ले आसा आनी फाल्यां अर्द्या भुरग्यांक जे आसा ते आपयल्ले आसा. 9वी 10वी जी आसा ती 9वी 10वी पूर्ण म्हणजे 100% भुरग्यांक जे आसा ते आनी फूल टायम अशें जे आसा ते आपयल्ले आसा. 5वी ते 10वीचे भुरगे जे आसा ते 8 ते 10 पर्यंत जे आसा ते आयच्यान जे आसा ते आसात. 1ली ते 4थी 10:30 पर्यंत आनी मागीर स्टेप वायज म्हणजे ह्या फुडल्या आठवड्याच्यान तांकां 11:30, मागीर तेच्या फुडल्या आठवड्यान 12:30 अशें एक तास जो आसा तो फुडें जे आसा ते वाडयल्ले वतले. आतां जवळ जवळ आयची जी अटेंडन्स आसा ती जवळ जवळ 95% भुरगीं जी आसा ती आयिल्ली आसात. एक 5% भुरगीं जे आसा ते भायर आशिल्ले, आमी खंय तरी गांवांत आसतले तशें जे आसा ते आसात. शाळा सुरू करच्या पयलीं आमी दोनूय पीटीओच्यो मिटिंग्स, प्रायमरीची पालक शिक्षक संघ आसा तेंची मिटींग घेतिल्ली
हायस्कुलाच्या पालक शिक्षक संघाची आसा ती मिटींग जी आसा ती घेतली, त्यांचे कन्सेंट जे आसा ते घेतलेले आसा आणि त्या कन्सेंटा प्रमाणे भुरगीं जी आसा ती आयज आमच्या स्कुलान जी आसा ती आयिल्ली आसा. आयज 1ली ते 4थी 2 वर्सां नंतर भुरगीं जी आसा ती स्कुलान आयल्यात. म्हणजे 1ली ते 6वी पर्यंतची भुरगीं जी आसा ती 2 वर्सां नंतर आयल्यात. 7वेची मदीं 7वी ते 10वी मदीं भुरगीं आयिल्ली, पण ह्या 1ली ते 4थीच्या भुरगे जे आयल्यात ते 2 वर्सां नंतर आयल्या नंतर आमी तेंचे सकाळी जे आसा ते स्वागत जे आसा ते सगळ्या भुरग्यांचे आसा ते केल्ले आसात. आमचे शिशुवाटिकेचे टीचर सुद्धा त्यांचे स्वागत करपा खातीर जे आसा ते आयिल्ले आसात. आणि फक्त आमी पालकांक जे आसा ते स्कुलाच्या कॅम्पसान भितर घेवंक ना, तेंच्यांनी गेटीचेरूच जे आसा ते रावन तेंकां जे आसा ते भुरग्यांक जे आसा ते आमी भितर घेतला. परत आमी सगळ्या सेक्शनाचे गेट्स जे आसा ते वेगळ्यो केल्ले आसात. प्रायमरी सेक्शनाची गेट वेगळी आसा, हायस्कूल सेक्शनाची गेट जी आसा ती वेगळी आसा आणि हायर सेकंडरी सेक्शन जे आसा ते तेंची गेट जी आसा ती वेगळी केल्ली आसा. आणि त्या गेटींतल्यान आमी जे आसा ते आयज भुरग्यांक जे आसा ते सोडटात. त्या प्रमाणे जे आसा ते हे जे आसा ते चालू जाल्ले आसा. आयच्यान शाळा जे आसा ते चालू जाल्ले आसा. पालक जे आसा ते आनंदीत आसात. शिक्षकाक मातसो एडजस्टमेंट करपाक त्रास जाता, कित्याक आतां ऑनलायन क्लासी ज्यो आसा त्यो आशिल्ल्यो, आतां ऑनलायनांतल्यान ते ऑफलायनान जे आसा ते वचपाचे आसा. त्यामुळे थोडो त्रास जो आसा तो टिचरांक जावपाक शकता, कित्याक भुरग्यांच्या सायकोलॉजीचो विचार जो आसा तो करचो पडटा. एखादो भुरगो रडटलो अशें जावपाची शक्यता आसा. म्हणजे तेंची भुरग्यांची सायकोलॉजी जी आसा त्याचोय विचार करून टिचरान त्या प्रमाणे मातशें एडजस्टमेंट जे आसा ते करचे पडटले. आणि टिचर्स आर रेडी टू डू एडजस्टमेंट. आणि पालकांची तयारी जी आसा ती आसा. आयज बऱ्या पद्दतीन पालकांचो रिस्पॉन्स जो आसा तो जो आसा तो आसा. युनिफॉर्म जो आसा तो आमी कंपल्शन जे आसा ते केल्ले ना, कित्याक आतां 1.5 म्हयनो उरला शाळे खातीर. फुडल्या वर्साच्यान कदाचित नॉर्मल स्कूल जेन्ना सुरू जातले तेन्ना युनिफॉर्म बाकीच्यो काही गजाली ज्यो आसा ते गजाली जे आसा ते चालू जातले. आयज जवळजवळ 2 वर्षाच्या कालखंडानंतर शाळा सुरू झाली आणि शाळा सुरू 2 वर्षाच्या कालखंडानंतर सुरू जावपाची उत्सुकता सगळ्यांकूच आशिल्ली, पालक, शिक्षक आणि आमी व्यवस्थापन. आणि आमी फाटली 2 वर्सां कोविडाक टक्कर दिवन एक वातावरण दवरलें ऑनलायन क्लास वगैरे अशें घेवन, आणि वेळोवेळी इमारतीचे सॅनिटायझेशन करप, मागीर स्टाफाचे कोविड टेस्ट करप, हे सातत्यान आमी आमचे उपक्रम चालू आशिल्ले. म्हणून वेगवेगळे उपक्रमूय वेळोवेळी घेतल्या आणि त्या खातीर आमकां पालकांचे खूब बरे सहकार्य लाभले हांगासरल्या परिसरांतले. आणि शिक्षकूय बऱ्यापैकी मानसीक तयारीन आशिल्ले की इतल्या सुट्टीन दीर्घकालीन सुट्टी नंतर शाळा सुरू जावप हातूंत सगळे अशी वेवस्था सगळी कलमेवन गेल्ली. पण आमी परत एकदा जे नुकसान जाला सगळ्या विद्यार्थ्यांची, पालकांचे आणि एकूण शिक्षण क्षेत्राचे, ते भरून काडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. थोडेशें चड काम करून, चड तास दिवन, चड वेळ दिवन आमी जे नुकसान जाल्लें आसा सगळ्याच संस्थांचें नुकसान जाल्लें आणि शिक्षण क्षेत्राचें जाल्लें आसा ते आमी भरून काडटली इतली आमकां खात्री आसा. आणि भुरग्यांक आमी फुडल्या जे परिक्षे शिवाय 2 वर्सां फुडें गेले, पयलो भुरगो डायरेक्ट आयज 3रे येवन बसलो आयच्या दिसा. सो मानसीक थोडी कुचंबणां जातली, पूण ती आमी ओलांडले, त्याच्यार मात करतले. त्या खातीर आमी पूर्ण तयारी केल्ली आसा.